आयज आमी करपाचो हा पणसाचो रोस। ह्यो आमचो पणस बरो उकाडलेलो आसा। सो गायज आमच्या वाटण बरे वाटलेले आसा। पणसाची भाजी करता थोडी। सो गायज आयज आमी करपाचो हा पणसाचो रोस आनी हो पळय हेका कितें करून दवरला? पणस हांवें कट करून मिठान आनी हळदीच्या उदकान फुगत घातलेलो आहा। ओके, सो हे आता मिठाच्या आणि हळदीच्या उदकान हे घातला तुवें भिजोवन दवरला। ओके, सो हा कितें आता? आता हांव हे कुकरान घालता उकडपाक। हे कट करून कुकरान घालून आता उकडपाचे। ओके, सो म्हणजे हे सगळे आता कुकरान घालून बॉयल जातले जावचो आणि मागीर हेजो फुडलो प्रोसेस चालू जातलो। ओय सगळे उदीक पिड्यार गेले म्हाक तुवें नाल्लाचे। हे अंकिताले सकयल नाल्ल लागता पळय ते नाल्ल नको हा। सो गायज तुम्ही आता पळोवपाक शकता ह्यो आमचो पणस बरो उकाडलेलो आसा। पळयात आता हेजे फुडें कितें जातलें? आता तुमकां दाखयता फुडलो प्रोसिजर। हे पळय, हे आकान सगळे चून काडला आणि कांदो कट करपाक दवरला। हे पळयात गायज, हेवटेन हांवें दवरला मसूर करपाक। मसूर? हय। वाव, आग पळय हातीन कशें कट करता पळय ते। पळय 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 पळय। सो गायज हेतूर हांव घालता पयलीं आल्याचो कुडको। आले म्हटल्यार लसूण घातली। तेतूर घालता कांदो। आता हे कितें घालता? कांदो। कांदो घालून मागीर स्टर करूंक ना? कांदो आता बरो ब्राऊन कलर जावंक जाय। आता बरो तळसून घेवपाचो आणि अंटील अनलेस तो ब्राऊन जायसर स्टर करीत रावपाचो न्हू? ओ वाव, कसली भाजी? मसूर। हेतून बटाटूय घातला न्हू तुवें आणि इल्लो कांदो कांदो घातला आणि ह्या वाटेन आमचे कांदो स्टर जाला तो शिजता। हेतून मीठ घालपाक चवी पुरते मीठ घाला। मीठ इम्पॉर्टंट हा। सो गायज हे पळयात, हे पणस हांव आतां हेतूर घालता मसुरान। आता हेतून ऍड करपाचे। वा, कितले हा पळय पणस। हे कितले रुचीक लागतले बाबा म्हाज्या। हांव जाल्यार वेट करता सारको खावपाचे उजो सारके न्हू हा। स्टर करून घेवपाचे। सो गायज कांदो बरो फ्राय जाल्लेलो आसा। आता हेतूर घालता टमाट। हेची मोठी घालपाची। वाटतले न्हू ते मिक्सर। हे मिक्सराक लायतले तो। ओके ओके ओके, म्हणजे हेजो व्हडलो प्रोसेस आहा तर। मागीर तेतूर हांव आतां मिरसांगो घालता। तितून आतां मिरसांगो घातल्या कांदा आणि हे बरें स्टर करून घ्या फूल पावर सारके। ओके, सो गाईज तुम्ही पळोवंक शकता आकान हे सगळे मिक्सराक लायलेले आसा। आता हे वयतले वाटपाक न्हू हा। सो गायज हांवें कांदो आनी टमाट बरे भाजून घेतलेले आसा। आता हांव हेतूर घालता चून। हेका बी बरे भाजून घेवपाक जाय। कितले वगत भाजूंक जाय हे? ब्राऊन जायसर। ब्राऊन कलर जायसर हे भाजपाचे। हय। ओके, सो गायज तुम्ही पळयता आसतले हांव कितें सांगताले। आणि हे पळय चून आमचे सकयल नाल्ल जाता पळय त्या नाल्लाचे न्हू हा। हय, हे हांवें वांगडा कित्याक घालूंक ना जाणां गायज, हेज्या वांगडा कांद्या वांगडा कित्याक ते हांवें भितर टोमॅटो घातलेले न्हू, सो चून बरें भाजचे ना आसले। त्या खातीर हांव हे पळय सेपरेट काडून अशें फ्राय करता। ओके, सो हितून ब्राऊन आता ब्राऊन जाल्लेलो आसा आणि हितून भितर गांवठी मिरसांग्यो तुवें फ्राय केल्या मगो। हय। आता फुडें आनी गायज हांवें आतां गॅस बंद केला, पूण हे कायल मातशी गरमूच आहा। आतां हांव हितूर घालता गरम मसालो आमचो। हो तुवें सावंतवाडीसून हाडला न्हू? हय।
एका आतां मातसो असो दळून घेवंक जाय. आतां एका थंड जावपाक अशें दवरता, मागीर ते मिक्सरान वाडपाचें. हे आता थंड जाले का मिक्सरान घालूंक जाय. ओके, सो आग पळय हांगासर दादागिरी करता मिक्सरा कडेन. हे मिक्सरान सगळें आता चून गरम करून दवरलेले ते थंड जाले न्हू आं. हय. सो आता ते भितन वयतले आनी हे मागीर बुर करून वाटून रेडी जातले न्हू आं. हय. मज्जा मगो मागीर न्हू. सो गायज आमचे वाटण बरें वाटलेले आसा. आतां हांव हेका घालता आमच्या मसुरान आनी फणसान. म्हणजे तुवें म्हणटा मिक्स करपाचें म्हणटा. हय, पळयात गायज हेका सगळें मिक्स करपाचें आनी हेजो फुडें आनी हेका बरें आतां शिजत दवरपाचें. शिजत दवरपाचें. इल्लेशें हेतून उदीक घालूंक जाय पातळ जावपाक. कितें जावपाक? उदीक घालूंक जाय पातळ जावपाक. सो गायज तुमी पळोवंक शकता आकान हांगासर भाजी करपाक गेला. सो तो पणसाची भाजी करता थोडी. हय. वा, म्हणजे आमकां सांग मेळ्ळें. वाव. सो गायज तुमी पळोवंक शकता हांगासर पणसाचो रोस काय बरो जाल्लो आहा पळय तो. ओके, आनी तुका हेचे वाटेन जाता हांगासर भाजी. हे भाजयेची रेसिपी तुमकां जाय जाल्यार कॉमेंट सेक्शनान घाला. आयज तुमकां हेजी रेसिपी दाखयना अनुवाद. हय. आयज तुमकां फक्त रोस दाखयला, तो बीन तेजो पणसाचो. वाव. सो गायज तुमी पळोवंक शकता रायस, पणसाचो रोस, ओके, आनी पणसाची भाजी आनी कोकोनट वॉटर. वाह, वॉट अ कॉम्बिनेशन. चला हांव करता चालू, तुमी रूच काडा आनी तुमी हेजी रेसिपी पळया आनी करा. सो ओके गायज, आयचो तुमी व्हिडिओ पयला आसतलो. पणसाचो केल्लो रोस खतखते तुमी कितें म्हणूं शकता, बट इट वॉज रियली यम्मी. आनी पणसाची केल्लेली भाजी, दोना भितरली खंयचें तुमकां आवडला तें तुमी कॉमेंट सेक्शनान घाला. आनी पणसाची भाजी जर तुमकां जाय जाल्यार कॉमेंट सेक्शनान घाला. हेजी रेसिपी येता ते 4-5 दिसांनी घालता. आनी गायज तुमकां खरें सांगता, पणस वार्षिक एकदां येता, म्हणजे एवरी इयर येता, म्हणजे वन्स इन अ इयर. आनी तो मुमेंट जो आसता खबर आसा खावपाचो, पणस पिकलेले जावं पणसाची भाजी जावं पणसाचो रोस, पणसाचे बियो उकडलेल्यो, इट इज टू गूड, नेक्स्ट टू अमेझींग. ओके, सो आमी ट्राय केल्लेले आसा. तुमी कोणी ट्राय केला की ना ते कॉमेंट सेक्शनान कॉमेंट करून सांगा म्हाका. आनी तुमकां एक व्हेरी इम्पॉर्टंट गजाल सांगूंक सोदता. टुमॉरो वी आर गोईंग अमेझींग प्लेस. एक अमेझींग प्लेस आमी विजीट करपाक वयता. जंगल ट्रीप. तेतून आमी खूब तरेचे कितें एक्टिविटीज करपाचे आसा विथ सोल ट्रॅव्हलिंग. येस, यू हर्ड इट रायट. सोल ट्रॅव्हलिंगा वांगडा आमी लास्ट इयर तुमकां एक व्हिडिओ घातलेली बॉबा वांगडा. खंय आमी गेल्लेले दिवार आनी थंयसर आमी बरे बरे प्लेसी, बरे कितें तरी आमी हायलायट केल्लेले. बट दीस टायम सोल ट्रॅव्हलिंगा वांगडा आमी एक असो एक्सपिरियन्स घेवपाचो आसा आनी आमच्या वांगडा तो तुमी घेवचो अशी म्हाजी अपेक्षा. सो तुमी वचा, तुमी ट्राय करा सोल ट्रॅव्हलिंग. फाल्यां तुमकां घालता तो व्लॉग. पळया तुमी, फाल्यां आमी वयपाचे आसा. इट इज गॉना बी टू गूड, टू गूड, टू गूड. सो येस गायज, चॅनलाचेर तर नवे आसा, लायक, शेअर, सबस्क्रायब. हांव मेळटा तुमकां नवे आनी इंट्रस्टींग व्हिडिओ. टील देन टाटा, गुड नायट आनी बाय बाय.